व्हडले मळ काकोडेचे हे जेनामिक परेरा. जेनामिकाक ल्हानपणासावन पायलट जावपाची खूब आवड आशिल्ली. हे ताचे सपन वयाच्या 21व्या वर्सा पुराय जाले. पायलट जावपा खातीर ताका आवय बापूय चुलत भावान मजत आनी सहकार्य केला. जिवितांत ध्येय गाठपाक जाय जाल्यार खूब मेहनत घेवची पडटा अशें जेनामिका सांगता. पायलट म्हळ्यार हांव ल्हान आसतनाचो म्हगेलें एक ड्रीम आसलें, म्हळ्यार कोत्तोलें म्हणून. मात 10th कोन्न सायन्स स्ट्रीम घेयल्ली हांवें. सायन्स स्ट्रीम घेयली, मात 11th 12th केलें. तेजे उपरांत हांवें मात 6 म्हयने बॉम्बे ग्रावंड क्लासीस घेयल्ली. ग्रावंड क्लासीस घेवन मागीर म्हगे फ्लायंग स्कुलान हांवें एडमिशन घेयलें आनी मागीर थिंगा कोर्स कंप्लीट करपाक 2.5 years गेली मुगेली. सो थिंगा मातशें लायक जे म्हळ्यार स्ट्रगल पडले वो कितें मातशें वयर सकयल जातालें, केन्ना फ्लायंग बंद जातालें, वेदर आसतालो आनी कितें आसतालें. सो ते रावतालीं आमी सगळीं लायक जातोलें केन्ना कंप्लीट जातोलें. सो आतां फायनली कंप्लीट जालां तें मातशें म्हळ्यार एक पाट बिलीव जायना अजून, लायक खऱ्यांनी जाला वो अजून दिसता अजून ट्रेनींग चालूच आहा. थोड्या दिसांना परतून वयतलें हॉस्टेलान आनी करतलें. पूण आतां म्हळ्यार खऱ्यांनी जालां तें मातशें बिलीव जावपाक हें जाता. फायनान्शियल म्हळ्यार म्हगे मामान डॅडानूच केला सगळें फायनान्शियल सपोर्ट. मोरल सपोर्ट म्हळ्यार म्हगे फॅमिली आसली, आखी म्हगे भयणो, मागीर म्हगेलो कजन तो बी नेवी ऑफिसर आसलो. सो तेगेले खूब म्हाका गायड म्हळ्यार तेणें गायड खूब केलें म्हाका. सो तेगेलें आहलें म्हाका एअरफोर्सान जॉयन जावपा, बट म्हगेली हायट बीन आसोना आनी हांव क्लासीस घाता. सो तेका लागोन तें जायना आसलें. सो तेका लागोन हांव कमर्शियल हितू गेलें. पूण तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो तितू आनी सगळीं म्हजी फॅमिली फ्रेंड्स. चली पायलट जाल्ल्यान हो आमचे खातीर खुशालकायेचो खीण. जिणेंत कितें तरी करून दाखोवन भुरग्यांनी आपल्या आवय बापायचें नांव व्हड करचें अशें जेनामिकाचे आवय बापूय सांगतात. आमच्या फॅमिलीक सगळ्यांक उर्बा आनी खुशालकाचो मोमेंट तो. आनी हांव गर्व करता म्हगे चेडवाचेर, कित्याक ताणें आपलें एम्बिशन कितें आसलें तें सक्सेस केलें आनी आमकां एक प्रावड मोमेंट दिलें ताणें. दिसता एक उर्बा अशें दिसता आनी उमेद दिसता हांव तेगे धाडा म्हणून. तें म्हगे चेडूं म्हणून हांव तेका धाडा म्हणून म्हाका एक उमेद अशें दिसता. आनी हेच भशेन सगळ्यांनी भुरग्यांनी आपल्या पेरंट्साचें मन जिखून घेवचें आनी तेंचें नांव वयर काडचें अशी म्हजी इच्छा आसा सगळ्या युथा कडेन. म्हाका एकदम उर्बा येता म्हगे चेडूं पायलट म्हूण. कित्याक हेज्या पयलीं आमी खंय वयता तेन्ना पायलटा चोयन म्हणजे पायलट म्हूण खुशाल जातालीं. आतां मुगेल्या घरान मुगे चेडूं पायलट जालां, म्हाका भरपूर एक हें जाता, उर्बा येता. तुमकां कशें करून सपोर्ट दिलो तेका? आमी सपोर्ट म्हणल्यार चड सपोर्ट मुगे घोवागे फायनान्सा सायडीन. आनी आमगे सपोर्ट म्हणजे जेन्ना ते खंय एग्जाम दिवपा वयताले, हैदराबाद वयताले, दिल्ली वयताले, बॉम्बे वयताले, हरियाणा वयताले, तेन्ना आमी तेजे बाराबर आसतालीं. इयत्ता 10वेच्यान जेनामिकान वेवसायीक पायलट जावपाचें मनांत थारायिल्लें आनी जिद्दीन ताणें हें करून दाखयलें अशें ताचो चुलत भाव सांगता. म्हाका ताणें आपणे एम्बिशन, शी वॉज इन 10th standard, then सांगलें शी वॉन्ट्स टू बिकम अ कमर्शियल पायलट. And the only thing I told her, just be self-determined and self-motivated. Thought I had a quality like Kelmati, she was self-motivated. She had a determination to do it for herself. Now this training needs physical stability as well as mental stableness, which she has done at a great extent. She is calm, she is composed and willing to learn new things. In addition, she is very good in academics. When I was taking her coaching, I remember she used to solve her word problems very easily. And somewhere all her academics have supported her along with her determination to achieve her targets. And right now I see her, I'm a proud brother to see her as a commercial pilot. गोमंतक टीव्ही खातीर काकोडेच्यान क्रिस्तानंद पेडणेकार.